नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. पळयावचे मुखेल खबरो. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. भारताचे ऑपरेशन सिंदूर पहलगामाक जाप. पाकिस्तान पीओकेट 9 सुवातांचेर एअर स्ट्रायक. 80 वयर आतंकवाद्यांक मारिल्ल्याची खबर. रातचे एकाक ऑपरेशन. लष्कर ए तैयबा, हिजबुल, जैश ए मोहम्मदाचे हेडक्वार्टर्स, टेरर कॅम्पांचेर हल्ले. बहावलपूर स्ट्रायकांत जैशाचो मुखेली मसूद अझहराचे फामील आनी लागींचे 10 जण मेले. भारताचे हवाई दळ, आर्मी, नौदळाचे जॉइंट ऑपरेशन. राफाल, स्काल्प मिसायल, हॅमर, स्मार्ट बॉम्बांचो वापर. 25 मिनिटांच्या ऑपरेशनाचो पाकिस्तानी रडारांक पत्तो ना. प्रधानमंत्र्यांचे एकार एक सुरक्षा बसका. रक्षा दळाची तुस्त. प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्र्यांनी विदेश भेटी केल्यो रद्द. घर मंत्र्याचो शिमे दर्यादेग राज्यांक इंटेल अलर्ट. भारत पाक शिमेर उप्राशिल्ले परिस्थितीच्या फाटभुंयेर देशभर नागरिकांचे सुरक्षे विशीं मॉक ड्रिल्स. गोंयांतय पणजे, मुरगांवां पुलीस SDMAच्यो कवायती. शिरगांव चेंगरा चेंगरीचेर फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आज फाल्यां जायत आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा फाल्यां येतलो. ऑपरेशन सिंदुरा खातीर सुरक्षा दळाची तोखणाय. पहलगामाक भारताची जाप. भारताचें ऑपरेशन सिंदूर. पाक व्याप्त काश्मीर आनी पाकिस्तानांत 9 सुवातींचेर एअर स्ट्रायक. रातीं एकाक 25 मिनिटांच्या स्ट्रायकांत 80 ते 90 आतंकवाद्यांक मारले म्हणून कळटा. पाकिस्तानान LOCचेर गांवांचेर फायरिंग सुरू केल्या. घर मंत्र्यांनी शिमे आनी दर्यादेग राज्यांक इंटेल अलर्ट दिला. प्रधानमंत्री आनी रक्षा मंत्र्यांनी विदेश भेटी रद्द केल्यात. 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जफराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। फुलपुर कैंप कोटली LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। करनाला कैंप भिंबर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। शर्जल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, शाबा कटवा के सामने। दूसरा महमूना जाया कैंप सियालकोट यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। मरकज ताइबा मुरीद के IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर के इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। भारताचे ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हल्ल्याची भारतान जाप दिली।
पाकिस्तानात 5 आनी पीओकेत 9 सुवातींचेर एअर स्ट्रायक केलो. 80 वयर आतंकवाद्यांक मारिल्ल्याची खबर. रातचे एकाक 25 मिनटां ऑपरेशन जाले. लष्कर ए तैयबा, हिजबुल, जैश ए महम्मदाचे हेडक्वार्टर्स, टेरर कॅम्पांचेर हल्ले केले. बहावलपुरात स्ट्रायकात जैशाचो मुखेली मसूद अझहराची फामिली आनी लागींचे 10 जाण मारले. भारताचे हवाई दळ, आर्मी, नौदळाचे जॉयंट ऑपरेशन सिंदूर. राफाल, स्काल्प मिसायल, हॅमर स्मार्ट बॉम्बांचो वापर केला. 25 मिनटांच्या ऑपरेशनाचो पाकिस्तानी रडारांक पत्तो ना. प्रधानमंत्र्याच्यो एकार एक सुरक्षा बसका. रक्षा दळांची तुस्त. प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्र्यांनी विदेश भेटी रद्द केल्यो. घर मंत्र्याचो शिमे दर्यादेग राज्यांक इंटेल अलर्ट दिला. आज व्हर्च्युअल बसका जाली. भारत पाक शिमेर उपराशिल्ले परिस्थितीचे फाटभुंयेर देशभर नागरिकांचे सुरक्षे विशीं मॉक ड्रिल्सां जाली. गोंयांतूय पणजे, मुरगांवां पुलीस एसडीएमच्यो कवायती जाल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारत पाक शिमेर उपराशिल्ले परिस्थितीचे फाटभुंयेर देशभर नागरिकांचे सुरक्षे विशीं मॉक ड्रिल्स जाल्यो. गोंयांतूय पणजी आनी मुरगांवां पुलीस एसडीएमच्यो कवायती जाल्यात. मुरगांवां विमानतळ, बंदर, डिफेन्स आनी उर्जा, इंधन स्टॉक आनी पुरवण आस्थापनाचो वाठार संवेदनशील जाहीर केला. सायरन, ब्लॅकआउटान लोकांक सादूरकायेच्यो शिटकावण्यो. Being an airport operator, we regularly conduct this type of exercise. In fact, last 2 weeks back, we conducted this building evacuation drill. This is as per the Ministry of Home's instruction. We have conducted the drill with the support of state government as well as the CSF. It was successfully we completed the exercise, and things was, if anything future. In fact, around 22 airports have been closed in the northern region. There are 2 airports which are, one is Chandigarh and Amritsar airport, and Hindon airport. These airports have been flights regularly from the W airport. There are 2 flights today. It is cancelled, and for tomorrow onwards we can see that what will be the latest picture. As of today, this only 2 flights are cancelled. We have simulated an airstrike attack at Margaon railway station, which resulted in severe casualties and fire hazard. Overall, total 7 line agencies had reported, and they conducted this rescue operation. Out of its civil defense, around 40 personnel were reported. Electricity, fire and emergency, police, home guards, NCC, KRCL, and 15 members of medicals were deployed. सर, द इम्पॉर्टंट रिजन जे आमी आयज केला ते सिवील डिफेन्स जे वॉलंटियर्स आसात तांकां ट्रेन करपा खातीर आनी तांकां जाणा जावन जावपा की असले डिफिकल्ट सिच्युएशनान कशें रिस्पॉन्ड करप. सो आयज आमच्या बरोबर NCCचे कॅडेट्स आशिल्ले, NSS आशिल्ले, सिवील डिफेन्स वॉलंटियर्स आशिल्ले, 100च्या वयर आशिल्ले. सो आनी स्कुलाची भुरगीं थोडीं आयिल्लीं. सो दे गॉट टू सी की ड्युरींग अ डिजास्टर ऑर एनी सच इन्सिडेंट कितें करप आसता. शिरगांवा जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्याची भलायकी सुदारता. 21 जाणांक एडमीट केल्ले, तातूंतले 6 डिस्चार्ज. 15 जाणांचेर खंय अजून उपचार चल्ल्यात. एकलो तकलेक आनी छातेक मार लागिल्ल्यान क्रिटिकल आसा. ताची भलायकी अजून सुदारना. दोतोरांची खासा टीम जखमीचेर देखरेख दवरून आसा.
आमी सध्या जे लयराई जात्रेक स्टॅम्पेड जाले तेजे जे विक्टीम आशिल्ले पेशंट तेंची हेल्थ अपडेट घेवन आयल्या. 21 जे पेशंट आसा ते GMCन एडमीट आशिल्ले, तितूंतले 6 पेशंट आसा तांकां डिस्चार्ज दिला. तितूंतले ते 4 पेशंट आसा तांकां आयज डिस्चार्ज मेळटा. तर 15 पेशंट जे आसा ते आजुनी GMCन उपचार घेतात. तशेंच जो एक क्रिटिकल पेशंट आशिल्लो ताज्या हेल्थान कांयच सुदारणा ना, तो तसोच क्रिटिकल आसा म्हणून आमकां जी हेल्थ अपडेट आसा ते GMC कडल्यान कळटा. शिरगांवां जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आज फाल्यां जायत आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा फाल्यां रिपोर्ट येतलो. सिंदूर ऑपरेशना खातीर सुरक्षा दळांची तोखणाय. गरज पडल्यार 7 उपरांत मॉक ड्रिलाक ब्लॅकआउट करतले, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो. आनी हातूंतल्यान ताचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट फाल्यां पर्यंत येतलो. आयल्या उपरांत तो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट होय सगळ्यांच्या मुखार दवरतले. The report of the Legislative Assembly for the upcoming Assembly session, audit report of the CAG, ताज्या उपरांत फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट 2023-24 वॉल्यूम 1, फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट वॉल्यूम 2 आनी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 23-24 हे कॅबिनेटात पास जाले, जे फुडल्या असेंब्ली सेशनाक वयतले. ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दलूय डिस्कशन जालें आनी कुडोज टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड द इंडियन आर्म फोर्स ऑन द सक्सेसफूल एक्झिक्युशन ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर. आयच्या ऑपरेशन सिंदूर हे जे आज सकाळी फातोरीर 3:30 वरांचेर जालें, त्या ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दल हांव तिनूय आर्म फोर्सीस म्हणजे नेव्ही आसतले, मिलिटरी आसतले किंवा सैन्य दल आसतले हांचे सॅल्यूट करता तांकां की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचो बदलो परत घेवपाक जाय आशिल्लो तो बदलो घेतलो. मॉक ड्रिलाचे ब्लॅकआउटूय 7 उपरांत आसा. ब्लॅकआउट ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या त्या जाग्यार डायरेक्टली ब्लॅकआउट करतले आनी ब्लॅकआउटांतल्यानी वेगवेगळ्यो ज्या पद्दतीचो अलर्टनेस लोकां मदीं येवपाक जाय ते ब्लॅकआउटूय करतले. म्हापश्या नगरपालिका मंडळाच्या बसकेंत बोवाळ. फाटल्या बसकांचे मिनिट सारखे नोंद करून घेवना म्हणून विरोधी नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाची खरडपट्टी काडली. प्रशासकीय कारभार कॉलॅप्स जालो म्हणून विरोधकांचो आरोप. सत्ताधारी आनी विरोधी नगरसेवकां मदीं वाद. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. साणांतल्या भुमिका देवस्थान समितीन देवस्थानाची जमीन भायल्या भायर कांय अनवळख्यांक खंय लिजार दिल्या. मेघश्याम रावताचो आरोप. भाड्याक दिल्या त्या लोकांनी थंय तुळशी वृंदावन आनी खंय खुरीस घाला. दोनूय धर्माची खंय फकाणां. मेघश्याम चवकशी मागता. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. देवस्थानाचे कोणूच सध्या उलोवंक तयार ना. एक्चुअली हांगा जो विशय चल्ला गेली जी देवस्थानचे जितले जमनी आहा, जी देवस्थान भुमिका देवस्थानची जी पयली जी कमिटी आहा त्यांच्यानी लाखो स्क्वेअर मिटर जमीन साळांतली देवस्थानची भायल्या लोकांच्या घशान घातल्या आणि ॲग्रीमेंट मारून इल्लिगल यांच्यानी क्रिमिनल ॲक्ट करून सगळे जितले देवस्थानचे जमनी आहा सगळे यांच्यानी लोकांक महाजनांक खबर आसतना सगळे ॲग्रीमेंट मारून यांच्यानी लाखो रुपये कमयल्ले आहा. हेतून जो प्रेसिडेंट आहा कालिदास रावत आनी सेक्रेटरी विशाल परब हे फूल इन्वॉल्व आहा. इवन कमिटीक सुद्दां हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारले. हे फाटल्यान जे पयलं ऑलमोस्ट 70,000 जागा आहा देवस्थानचे देवीच्या नावार आसा आणि हे सायडीक आहा 1.5 स्क्वेअर मिटर. आता मामलेदारान सुद्धा हे जमनीचे जे ॲग्रीमेंट त्यांच्यानी इल्लिगल मारलेले हांकां दोगांयकय क्रिमिनल ॲक्ट केला, फोर्जरी केला म्हणून मामलेदारान ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा. आणि ह्याच दोगांनी गेल्या फावटी इलेक्शन जे आसले कमिटीचे जांक दिवंक ना, कित्याक हेंचे भांडे फुट्टले म्हणून हेंच्यांनी इलेक्शन करपाक दिवंक ना आणि तो सुद्धा तेंच्यांनी एक क्रिमिनल ॲक्ट केल्लो आसा. पूण हांगाचो MLA भितर इन्वॉल्व आहा. हेंनी हेका कोणाक जी जमीन हेंच्यांनी दिल्या त्यांच्यानी रातोरात त्यांनी एका 15-20 दिसा भितर ऑफिस उबे केले, आपले घर उबे केले आणि थंय अशा प्रकारे एक तुळस आणि खुरीस त्या जमनीर घातलो. ही आमच्या देवीचो अपमान केल्लो आहा तेणी. आणि CMाक उलो मारता हे देवस्थानचे जे मामलेदार बी अशा मामलेदार पॉलिटिशियन इन्वॉल्व जावन देवस्थानचे लाखो स्क्वेअर मिटर जमनी हे जे आयज साळांतले इलेक्शन जावंक ना हेचेरय CMान
भर दिवपाची गरज आहे की हेचेर इन्क्वायरी बसपाची गरज, आणि हेचेर दोग जाण हे जे आसा पळय क्रिमिनल ऍक्ट केल्लो आसा हेंचेर FIR फायल करतले. हे जे कितें केलां ते इमिजिएटली बंद जावपाक जाय, जाल्यार आमी कितें ते फुडले स्टेप्स घेतले. इतले मजगती देवस्थान समितीचो मुखत्यार आदिनाथ परबा कडेन हे विशीं विचारपाक संपर्क साधल्यार ताणें जे कितें आरोप आसा ते देवस्थान समिती मुखार राऊतान मांडचे, ते उपरांत आमी ताका जाप दिता अशें फोना वरवीं सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. म्हापशेंच्या गार्डन सेंटरा कडेन लोक घरांतलो कोयर हाडून उडयतात. 1.5 म्हयनो जालो अशी परिस्थिती. आदीं खंय पालिका बिल्डिंगांतल्यान कोयर एकठांय करून व्हरताली, आतां बंद पडला. पावस सुरू जाले उपरांत थंय हळशीक जातली. लोकांक बादतले म्हूण भंय. पालिकेन गार्बेज कलेक्शन खंय परत सुरू करचें. म्हापशेच्या गार्डन सेंटरा कडेन लोक घरांतलो कोयर हाडून उडयत आसात. फाटलो 1.5 म्हयनो जालो ही अशीच परिस्थिती आसा, अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. आदीं खंय नगरपालिके कडल्यान दर एके बिल्डिंगेंतल्यान कोयर एकठांय करून व्हरपाचें काम जातालें. मात हें सद्याक पुराय तरेन बंद जाल्ल्यान लोक कोयर गार्डन सेंटरा कडेन हाडून उडोवपाक लागल्यात. पावसाळो सुरू जाल्या उपरांत हांगासर परिस्थिती आनिकूय वायट जावपाची आसा आनी दुयेंसां पातळपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. गार्डन सेंटराचे पयलीं हांगा दनपार जे कचरो व्हरपाक येताले, घरा वचून वयर चडोवन ते कचरो कलेक्ट करताले. आमी आतां रिक्वेस्ट करता की हो जो मॅस जाला पळय आतां फाटल्यान तो जावपाचो न्हू. आमकां हांगा बिन्स बी नाका. लेट द अर्लियर फॉर्मेट कम इन पिक्चर अगेन. लेट द म्युनिसिपालिटी पीपल कम एंड कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम ईच एंड एवरी हाऊस. आतां पावस फाल्यां पडटलो आनी फाल्यां पावस पडल्यार आमकां घाण जातली. मागीर सगळी हेल्थाक इश्यू जातलो आमचे. सगळे मच्छर येतले, सगळीं भुरगीं हांगा आसा आमची, तांकां जोर येतलो आनी हांगा ह्या हितर घाणी सोडून आसा. नीर भोंवता भितर आनी हांगा भुरगीं खेळटा. ते बॉल कलेक्ट करपाक थंय भितर वता आनी फाल्यां कितें तांकां कोण चावलो, कितें जालें इन्फेक्शन जाल्यार कोण जबाबदार ताका. सो सद्दां तेणी कितें करप, कलेक्ट सगळ्यांच्या घरान येवन सगळो डस्टबिनाचो कचरो वेट एंड ड्राय फक्त 2च येवन सगळ्यांचे कलेक्ट करप. This is the way it is. And if this is not taken care of, we are looking at, and in fact, not only looking at, but we are facing an epidemic. The thing is that by just putting bins over here, there are just 3 bins, and we got so many people over here. This is not a feasible option. At all, it's not a feasible option. We do not want these bins over here. This is a health hazard, and we are looking in the face of an epidemic. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. वेर्णा एका वार्डांत 100 मायज बेकायदेशीर रेजिडेन्शियल रूम बांदल्यात. तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी ना. पंचायती सरपंचाक कागाळ. त्याच वार्डांत खंय दोंगर कापून DNA म्हूण प्रोजेक्ट येता. प्रकल्पाक स्टॉप वर्क नोटीस काडल्या म्हूण खंय सेक्रेटरी सांगता. अटल आसरा स्किमीची 6000 सुमार एप्लिकेशनां पेंडींग. 12 ते 20 मे मजगती स्पेशल ड्रायव्ह घेवन पेंडींग अर्ज क्लियर करतले. मंत्री फळदेसाय सांगता. अंदू गोंय 24व्या IPCA वर्ल्ड चॅस चॅम्पियनशिपीचें येजमान. 21 ते 31 जुलय मजगती गोंयांत सर्ती. 20 देशांतले 100 एथलीट खंय वांटेकार जातात. अटल आसरा येवजणेची 6000 एप्लिकेशनां पेंडींग आसात. स्पेशल ड्रायव्ह घेवन सगळी क्लियर करतले म्हण मंत्री सुभाष फळदेसायची माहिती. अटल आसरा म्हणजे तांकां घर बांदपा खातीर मदत करप. सरकार मदत करता. न्यू कन्स्ट्रक्शन जर जाय जाल्यार ताका 3 लाख पर्यंत सरकार आमच्या गरीब लोकांक घर बांदपा खातीर मदत करता. फायनान्शियल असिस्टंट दिता आनी रिपेर करपा खातीर 1.5 लाख 1.50 लाख. आमचे कडेन आयज 6000 एप्लिकेशनां पेंडींग आसात आनी ती कॉम्प्लाय जायना, ती इनकम्प्लीट आसतात आनी एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरतात ऑल अक्रॉस गोवा. All those pending applications in whichever constituency, our team, the social welfare team, with all our officers, will go in a particular constituency. आणि थंयचे जे आमचे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, कितें आसतले, पेंडींग एप्लिकेशन आसा तांकां आपयतले. तांचे ज्यो कमतरता आसा, तांचे डॉक्युमेंट कितें जावपाक शकना ते एकाच दिसा भितर त्या कॅम्पान भितर आमी करतले. अशें आमी पयले सुवातेचेर एक 7 कॅम्प आमी ठरयले आसात. अंदू गोंय 24व्या IPCA वर्ल्ड चॅस चॅम्पियनशिपाचे यजमानी. 21 ते 31 जुलय मजगती गोंयांत सर्ती जातल्यो. 20 देशांतले 100 सुमार एथलेट वांटेकार जातले म्हूण सुभाष उलयला. The Chess Federation for Physically Disabled proudly announces that Goa will host the 24th IPCA World Chess Championship from 21st to 31st July 2025 at the prestigious International Center Goa.
The 24th IPCA World Chess Championship is expected to bring together over 100 top players from more than 20 countries, including Russia, Israel, Poland, Kazakhstan, Ukraine, Czech Republic, Germany, South Africa, UAE, Sri Lanka and India. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. रामनगर गोंय राष्ट्रीय महामार्गार अनमोड घाटांत ट्रक उमथलो. ट्रक तामिळनाडू सावन पेंटाची पावडर घेवन येतालो. अनमोड घाटांत RTO कचेरे लागसार आशिल्ल्या मोडणार कंट्रोल गेल्ल्यान उमथलो. ड्रायव्हर आनी क्लिनर वेळ बरो म्हणून सालवार. चालकाचे वाहनावरचे म्हणजे आपल्या ट्रकावरचे नियंत्रण सुटल्या कारणान ट्रक असा तो अनमोड घाटात कर्नाटकाचे RTO ऑफिस आसात त्याच्याच लागींच पलटी जावन चालक आणि क्लिनर आसात ते किरकोळ जखमी जाल्ले आसात. मात्र सुदैवान तांकां कांयच जावंक ना, मोठी दुर्घटना घडूंक नात. हे ट्रक आसात ही तमिळनाडू हांगासरल्यान पेंटाची जी पावडर आसा ते पावडर भरून घेवन गोंयांत वचत आसतना हो अपघात घडिल्लो आसात आणि ह्या अपघाताची नोंद आसात ही रामनगरच्या पोलीस स्थानकात झाल्ली आसात आणि या संदर्भातलो जो तपास आसा ते रामनगर पोलीस करीत आसात. गेल्या अनेक दिसांपासून अनमोड घाटात मोठ्या प्रमाणात अपघात जायत आसात. वाहन चालक आसात ते वेगान वाहन चालत असल्या कारणान वळणाचेर वाहन चालकाचे वाहनावरचे नियंत्रण सुटून असे अपघात घडीत असल्याचे समोर येयल्ले आसात. मात्र हेजेर कोणाचे हे नियंत्रण ना. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.